पावसाळे अधिवेशन, लोकसभा, राज्यसभा वेंचणूक पक्षांची रणनीती थारावपा खातीर काँग्रेस प्रभारी खासदार मणिकम टागोर हांच्या हाजेरींत पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांची पणजेंत बसका जाली। ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, खासदार फ्रांसीस सार्दिन, आमदार कार्लोस फेरेरा, एल्टन डिकोस्टा, बीना नायक आनी हेर हाजीर आशिल्ले। भाजप पक्ष ईडी आनी सीबीआयचो आपल्या फायद्या खातीर गैरवापर करता असो खर आरोप काँग्रेस प्रभारी खासदार मणिकम टागोर हांणी केला। नेटाचो पावस पडतूच आसा, पूण भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान जनता दरबार घेवन उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिसा म्हापशेच्या आल्तीन वाठारांत नळ सुक्यार पडल्यात। भर पावसान ह्या वाठारांतले लोक उदका खातीर तानेल्यात। 3 दिसां उपरांत नळाक उदक आयलें खरें, पूण तेवूय खदूळ। देखून आतां करचें तरी कितें असो प्रश्न म्हापशेच्या लोकांक पडला। दिवचले मलेरियाची स्थिती नियंत्रणात असली तरी डेंग्यूचे दुयेंती मेळ्ळ्यात अशी माहिती फुडें आयल्या। दिवचलच्या सामाजिक भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकर हांणी दिवचले वाठारांत डेंग्यूचे 6 दुयेंती मेळ्ळ्यात अशी माहिती दिवन ह्यो दिवचले भायल्यो केसी आसात अशें सांगलें। दुसरे वटेन पावसाळ्यांत दुयेंतां पातळची न्हय म्हूण भलायकी केंद्रा वतीन फावो ती काळजी घेतात अशें दोतोर साळकार हिणें सांगलें। उटंगाराच्या पावसाक लागून सांकवाळ उपासनगर वाठारांत दोंगराचें पालसण कोसळिल्लें। घडणुके उपरांत थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळ आनी 20 खात्याक कळीत केल्ले। थळाव्या आमदारांनूय घडणूक थळार वचून पळोवणी केली। उपरांत माती काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो। गोंयांतल्या साबार किल्ल्याच्या विशीं आशिल्लें इतिहासीक महत्व लोकां मेरेन पावपाक जाय। देखून किल्ल्याचें नूतनीकरण करपाकूच जाय अशें मत पुरातन आनी पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तायलें। बुधवारा हळण किल्ल्याची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो। तशेंच हळण किल्लो पर्यटन थळ म्हणून फामाद जावपा खातीर बऱ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करतले अशें मंत्र्याचें म्हणणें।
पर्यावरणाचो समतोल सांबाळपी बेब्यांचेर हावळ आयल्या। गोंयच्या दर्यादेग वाठारांतल्या हॉटेलांनी पावसाच्या दिसांनी बेब्यांचे मांस जंपिंग चिकन म्हणून विकतात। कायद्यान बेब्यांची तस्करी करपाक मनाय आसा, पूण कायद्याक फाटीर मारून मोठ्या प्रमाणात बेब्यांची तस्करी जाता। काँग्रेस पक्षांत गट जावंक नात। मुखावयल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर आमची तयारी चालूच आसा आनी लोकसभेचे दोनूय सुवाती काँग्रेसूच जिखतली असो विश्वास काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान उक्तायलो। पावसाळे अधिवेशन, लोकसभा राज्यसभा वेंचणूक पक्षाची रणनिती थारावपा खातीर काँग्रेस प्रभारी खासदार मणिकम टागोर हांच्या हाजेरेंत पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांची पणजेंत बसका जाली। बुधवाराक धुमशणां घाल्ल्या पावसाचो नेट अजूनय कायम आसा। बुधवारा प्रमाण बिरेस्तारा दिवचल वाठारांत दडकांचो पावस पडलो। सकाळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसात कांय कडेन झाडांची पडझड जाली। जाटये कॉलेजी लागसार मुख्य रस्त्याचेर सुकिल्ल्या झाडाची व्हडली खानी पडली, मात कांयच वायट घडणूक घडूंक ना। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी मजत कार्य केलें। पावसाक लागून सगळे कडेन उदक साचलां। न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडल्या। दनपरा मेरेन स्थिती नियंत्रणात आशिल्ली। गोंयांत चालू आशिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला। ताका लागून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षीततायेच्या नदरेन शिक्षण खात्यान सगळ्या शाळांक महाविद्यालयांक सुटी जाहीर केल्या। हे विशींचो आदेश शिक्षण खात्यान बुधवारा राती जारी केलो। उटंगाराच्या पावसाक लागून लोकांची लोकजीण विस्कळीत जाल्या। तालिगांव एक व्हडलें झाड मोडून पडलें। दुर्गावाडी तालिगांव हे झाड पडलें। सायडीक एक गोरवांचो गोठो आनी भुरग्यांक खेळपा खातीर मैदान आशिल्लें। कितलें लुकसाण जालां तें झाड कातरून सायडीक काडटकीच कळटलें अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। झाड पडून मात विजेच्यो वायरी तुटल्यो। ताका लागून कांय वेळ लायटीची पुरवण लेगीत बंद आशिल्ली।
पावसाची पुराय गोंयभर दुमशणां सुरू आसात। शिवोले मदल्या भाटान दुसरे फावट आंब्याचें झाड हुमटून पडिल्ल्यान 2 दुचाकी गाडयेचें लुकसाण जालें। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावं ना। ही घडणूक रातच्या 7:30 वरांचेर घडली। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून आंब्याचें झाड कातरलें। झाड पडिल्ल्यान वीज पुरवण बंद पडली। थळाव्या लोकांनी पावसा पयलीं धोकादायक झाडां कातरून उडोवपाची मागणी उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी केल्या। बुधवारा रातीच्यान पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक पेडणेच्या चोपड्या वाठारांतलो रस्तो उदकापोंदा गेलो। सोबितीकरणाच्या नांवाखाला उदरगतीची कामां करतना गटार वेवस्था सारकी करूंक नाशिल्ल्यान ही स्थिती निर्माण जाल्या। रस्तो भर उदक तुंबून उरिल्ल्यान थंयच्यान येरादारी करप्या लोकांक त्रास सोंसचे पडटा। दिवचलच्या बाजारांतले उरिल्ले पत्र्यांचे 8 गाडे निमाणे बिरेस्तारा काडले। भर पावसात कामगार आनी जेसीबीच्या आदारान पुलीस बंदोबस्त हे गाडे काडले। ह्या वेळार पालिकेचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। कांय म्हयन्या पयलीं पालिकेन मोहीम हातांत घेवन 16 गाडे काडिल्ले, मात तांत्रीक कारणाक लागून 8 गाडे काडपाचें काम लांबणेचेर पडिल्ले। नवीन मार्केट प्रकल्प बांदतना पयलींच्या नुस्त्या मार्केटा कडले जे गाडे काडिल्ले तांची सोय म्हणून सद्याच्या नुस्तें मार्केटा कडेन वचपी जागेंत पत्र्यांचे गाडे उबारिल्ले। पत्र्यांचे गाडे काडल्या ती सुवात पार्किंगे खातीर निश्चित केल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या। मांद्रे मतदारसंघात रस्तो खणून केबल घाल्यात। खणिल्ले रस्ते सारखे पुरोवंक नात। पावसा पयलीं थंय डांबरीकरण करपाक जाय आशिल्लें, पूण संबंदीत खात्यान डांबरीकरण करूं ना आनी आतां पावसांत डांबरीकरण करपाक भौशीक बांदकाम खात्याक जाग आयल्या। आतां पावसाक लागून पयलींच इबाडिल्लो रस्तो आतां आनीक पेड्ड्यार जाला। आतां थंय लॉबर हाडून उडयल्यात। आतां पावसांत कशें डांबरीकरण करतले कोण जाणा असो प्रश्न थळाव्या मदीं पडला। बामणावाडो शिवोली विजेचो ट्रक गटारांत लवणलो। दुसरी गाडी आयिल्ल्यान रस्त्यार सुवात दिवपाक ट्रक कुशीक घेतिल्लो। गटार उक्तें आशिल्ल्यान ट्रकाचो तोल वचून गटारांत लवणलो। ही घडणूक बुधवारा दनपरा घडली।
वार्का दर्यावेळेर लायफ गार्डाक रावपाक शेड ना. तात्पुरती बसपाक तांणी एक बारीक शेड केली. उटंगाराच्या पावसान त्या शेडाक गळटी लागली. भर पावसात ह्या लायफ गार्डांनी बसप खंय असो प्रश्न उप्रासला. पर्यटन खात्यान तांकां कायम बसपा खातीर शेड करून दिवची अशी मागणी वार्काचो पंच रोलांड फर्नांडिसान केल्या. जेन्ना हांव मेयर आशिल्लो हांवें PWDक सांगून मिरामार सर्कल ते कांपार मेरेन ड्रेनेज बांदपाक एस्टिमेट काडिल्लो. पूण पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान ड्रेनेज बांदपाक न्हयकार दिलो. जर त्या वेळार ड्रेनेज बांदिल्ली जाल्यार आयज पणजे बुडची नाशिल्ली अशें पणजेचो आदलो महापौर सुरेंद्र फुर्ताडो म्हणटा. आपल्या वेळार PWDन जी एस्टिमेट केल्ली ती परत रिटेंडर करची आनी गटारां बेगोबेग बांदून घेवची अशी मागणी पणजेचो आदलो महापौर सुरेंद्र फुर्ताडो हांणी केला. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांच्या हस्तुकी बिरेस्ताराक कोयर एकठांय करपाक हाडिल्ल्या नव्या 5 ट्रकांचे उक्तावण जालें. शार उदरगत खात्या कडल्यान मेळिल्ल्या निधींतल्यान हे 5 ट्रक मुरगांव पालिकेन हाडल्यात. मुरगांव शार निवळ दवरपाक पालिका विशेष लक्ष दिता अशी माहिती ह्या वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या. स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारांक नोटीसी धाडपाचो यत्न म्हणल्यार कमिशन खावपाचोच प्रकार आशिल्ल्याचो आरोप तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी त्रॉजन डिमेलोन केला. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जो बोवाळ जाला ताचे आड कारवाय करता म्हणून प्रशासनान लोकांच्या दोळ्यांक उदक लायिल्ल्याचे त्राजनाचे म्हणणें. वार्का दर्यावेळेर आशिल्लो पायपूल सॉयल इरोजन जावन मोडपाक पावला. ह्या पायपुला वयल्यान नुस्तेकार तशेंच पर्यटक दर्यावेळेर येतात. दर्यांतलें उदक न्हंयत येता आनी सॉयल इरोजन जाता. पावसांत हो पायपूल केन्नाय मोडपाची शक्यताय आसा. थळाव्या आमदारान आनी सरकारान लक्ष दिवन हो पायपूल बांदून दिवचो अशी मागणी वास्कोचो पंच सोलान फुर्ताडोन केल्या.
कुडचड्यार नव्या भलायकी केंद्राक गळटी लागल्या। कोविडा खातीर हाडून दवरिल्ल्यो खाटी पावसाचे उदक लागून कळमेल्यात। नवे भलायकी केंद्र जावन लेगीत गळटा। भलायकी खात्यान आनी सरकारान लक्ष दिवन ह्यो खाटी दुसरे सुवातेर दवरच्यो आनी गळटे खातीर उपाय येवजण करची अशी मागणी भलायकी खात्यातल्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या। बुधवारा धुमशणा घाल्ल्या पावसाचो नेट अजूनय कायम आसा। बुधवारा प्रमाण बिरेस्तारा दिवचल वाठारांत दडकांचो पावस पडलो। सकाळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसांत कांय कडेन झाडांची पडझड जाली। झांटये कॉलेजी लागसार मुख्य रस्त्याचेर सुकिल्ल्या झाडाची व्हडली खानी पडली, मात कांयच वायट घडणूक घडूं ना। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी मजत कार्य केलें। पावसाक लागून सगळे कडेन उदक साचला। न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडल्या। दनपारा मेरेन स्थिती नियंत्रणात आशिल्ली। खांडेपार जंक्शन हे एक अपघाताचे क्षेत्र जावन उरिल्ले आसा। ह्या जंक्शनाचेर जावपी अपघातांक लागून हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांक खातीर धोक्याचे आसा। जर अपघाताचे प्रमाण कमी जातले जाल्यार बेगोबेग उड्डाण पूल बांदपाची गरज थळाव्या लोकांनी उक्तायली।